मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बायणा एका फ्लॅटांत व्हड चोरी. बिल्डिंगेत 7-8 चोर घुसले जनेलांतल्यान भितर. बरेच बडयले घरच्यांक. भांगर आनी पैशांचेर हात साफ. नुवे आर्ले जंक्शनार कोयराच्यो पडल्यात राशी. पंचायत कोयर एकठांय करतात तरी लोकांची मस्ती. जावपाक जाय कारवाय, लोकांनी केल्या मागणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बायणा एक व्हड चोरी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. एका बिल्डिंगेत 7-8 चोरांनी जनेलांतल्यान भितर सरून घरांतल्याक मारहाण करून भांगर आनी पयशे घेवन सुवातेवयल्यान पळ काडलो. वेगवेगळ्या शस्त्रांनी फामिलीचेर हल्लो जाल्ल्याची माहिती खुद्द घरच्यांनी दिली. या प्रकरणात शस्त्र आणि वाराव घेऊन 7-8 जणांनी चामुंडी आर्केड इमारतीत रावपी कुटुंबाचेर हल्लो केलो. या हल्ल्यात घरधनी सागर नायक जखमी जालो. ताका हॉस्पिटलांत व्हेला. तशेंच ताजी घरकान्न आनी धुवूय जखमी जाल्यात. भांगर आनी पयशे घेवन चोरांनी पळ काडलो. दक्षिण गोंय SP, DYSP आनी पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात. एक शॉकिंग गजाल वास्तव घडलेली आसा. काल रात्री सुमारे 2:30 वरांचेर चामुंडी आर्केड ह्या बिल्डिंगे भितर 6th फ्लोराचेर सागर नायक हे आपल्या फॅमिली वांगडा रावता. ताची आवय, ताची बायल आनी एक चेडू जे हांगा रावताले. आनी त्या बिल्डिंगेन रातचे 2:30 सुमार नियरली 7 लोक ह्या बिल्डिंगेन विंडोसून भितर सरले. आनी विंडोसून भितर सरतकूच तिचे जे बेडरूमाचे दार फोडून तांकां खंय तरी मारहाण केली, तांकां मारली, तांकां बांदून घातली. आनी तेंचे कडेन डिमांड केलो की जे सोने आहा, जे गोल्ड आहा, जो जे पयशे आहा, जावं बाकीचे ऑर्नमेंट्स आहा, सगळे दिवपाक लायले. जर ते दिवपाक नाकारले तेन्ना तांकां भरपूर दाण्यान तकलेचेर वार केलो. रॉड घेवन अशें तांकां बायलेन सांगलेलें आसा. आनी तशेंच तांकां मारल्या उपरांत तांकां तेंचे चावी जेन्ना चेडवाचे मार केले तेन्ना तेंचे चावी दिवपाक रेडी जाली. आनी तेच्या उपरांत ते सोने आनी जे कॅश आनी बाकीचे जे ऑर्नमेंट्स आसले ते घेवन तेंणी पळ काडली. पण हे दीस रातची लोकेलिटी नियरली 200 वयर लोक ह्या बिल्डिंगेत रावताले. ह्या बिल्डिंगेत चोरी जावप एक शॉकिंग गजाल. हालींच आमी म्हापसा हांगा अशीच एक प्रकार पळयला आनी आयज ही वास्को जाल्लो आसा. पुलीस फुडलो तपास करपाक चालू आसा. अरावंड 2:30 रात्री सुमार एक 7-8 लोक आशिल्ले पळय ते भितर घुसले. बॅक सायड ग्रील तोडून गेले. आनी तांच्या हाताक न्ही रॉड आशिल्ले व्हडले व्हडले आयरन रॉड आनी एक व्हडले व्हडले अल्युमिनियम रॉड्स आशिल्ले. आनी आमगेच्या रुमा एंट्री केली तांणी आनी दार फोडले बेडरुमाचे. आनी आमकां एकदम लाठीचार्ज केले तांणी. मागीर घोवाक सामकें रक्तबंबाळ केले तांणी पुराय हांगा बिगा मारून पुराय सामकें. आनी मागीर चलयेक बी मारले, थापटांनी लाथांनी मारले, म्हाकाय बी उडयलो. आनी म्हणपाक आवयक बी कितें खाटीवेल्यान सकयल उडयलो. आनी ती बाबडी पेशंट पयलीच आनी तिकाय बी हें केलें आनी तिका ती बाबडी बेशूट केली. मागीर आमचे कडेन न्ही सगळें हें तिजोरीचे चावे म्हाका पाळले. आनी आमकां कॅश दिना तुमकां म्हणपाक लागलें चाकू घालून मान उडयता आमकां. आनी मागीर घोवान म्हळ्यार कितें करता म्हळ्यार आपूण दिना जाल्यार जाय ते कर म्हणून मागीर परत लाठीचार्ज करपाक लागले आमकां. ताका रोडान हांगा बरें 4-4 5 गोड मारले. आनी लाथांनी ताका अशें पोटार बिटार पुराय खूब मारपाक लागले. ताका सामकी ब्लिडींग जाली ताका. आमी ताका खूब रिक्वेस्ट केली की बाबा मारनाका, तुमगे व्हराक पयशे जाल्यार व्हरा तुमी, अशें पयशा खातीर कोणाक खून करनाका तुमी. मागीर ताणें पयशे बिशे पुराय केले. चांदीचे आशिल्ले आयदनां आनीक हें आशिल्लें गोल्ड आशिल्लें म्हणजे खूब इतलें कित्याक दिवाळी आशिल्ली आनी आतां फाल्यां अर्दगाळी वचपाक आशिल्लें म्हणून हांवें दवरलें घरा कडेन. जाल्यार ते खूब अशें व्हेले म्हजे. आनी हाताची कांकणां व्हेलीं आनी मुडयो व्हेल्यो म्हगेल्यो. आनी देवाचें खूब सामान व्हेलें म्हगेलें. सगळ्याक बडयलो भरपूर. ते भितर 4-5 लोक आशिल्ले. आनी आमी 3 लोक आशिल्ले घरा रुमाक. आनी मागीर हांवें ना कांयच कळूंक ना. आमकां विचार करपाकूच आमकां टायम मेळूना असो. एक कितें जाला म्हणून बी कळूना आमकां. सर्टन आयले सारके ओडीसा आयले. रात को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है डकैती का. उसमें अभी हम केस रजिस्टर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है. कोई सीसीटीवी फुटेज वेरीफाई सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं. जो हमारा हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं. इंजरीज
जो ऑक्यूपेंट थे हाउस के उनको कुछ इंजरीज है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ पैटर्न कुछ सेम है वो म्हापसा वाली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी इन्व्हेस्टिगेशन चल रही है। कांय म्हयन्या आदी म्हापशा गणेशपुरीतय अशीच तरेची चोरी जाल्ली। एका दोतोराच्या घरात घुसून चोरांनी फामिलीक बांदून घालून मारहाण करून घरधनियाची गाडी चोरून व्हेल्ली। पुलिसांनी तपास केल्लो आनी आतां बायणां ही घडणूक जाल्ल्यान लोकां मदीं भंय निर्माण जाला। कायदो आनी सुवेवस्था खऱ्यांनीच काबार जाल्या वय? पुलिसांचो भंय आतां उरला वय? वेळच सांगतलो। म्हणलं कितें जालें, काल 3 जावन 10 मिनटां म्हाजे भावा चली ते वयर रावता 6th फ्लोरार आनी हांव ह्याच बिल्डिंगेक 1st फ्लोरार रावता। सकाळी बेगीन मी धांवत रात्री धांवत आयले आनी पा म्हणत आयले की बाबा म्हाज्या बाबाक मारलो म्हणून। बाबाक मारलो म्हणून हांव म्हणलें पळयलो जाल्यार कितें पळयता की घराक मेन डोराक लॉक आसा आनी सायडींतलो ते आमच्या फ्लॅटाक आनीक एक्सेस करपाक आनीक हें आसा की तेणे फोडून गॅलरी फोडून ते 7 लोक भितर वचून 7 लोक आसले ते आमचे CCTV फुटेजान दिसता ती सांगल्या प्रमाणे ते कितें जाता ते सगळे गोवन कोणूच नाही हे सगळे तांकां एक तरेचो वास येतालो म्हणटा ते वास म्हणटा तो म्हणजे बिहारचे लोक ओरिसाचे लोक तसो एक तरेचो वास म्हणटा ते वासा प्रमाणे हे गोवन कोण न्ही हे तसले थंयचे कोण तरी आसा आनी ते हांव जेन्ना भितर एंट्री मारल्या जाल्यार पळयलें जाल्यार भावाक सगळे तकली बिकली फोडून पडला तो भाव आनी ताची भावाची बायलेकूय ताजी तकली फुटल्या आनी दोगांय सायडीन पडलेली आसा अनकॉन्शियस जावन पडलेली आहा आनी हे चलयेक हांव म्हणटा कितें एक वालोर दिता ताणें जेन्ना देंवता पळय ताणें ते 2 मिनटां रावले की पळोवपाक की बाबा जाल्यार आपल्याक उखलून दी होरात बिरात म्हणून आनी 5 मिनटां ते देंवले की आनी ते 5 मिनटां देंवले आनी सगळीं दारां जितली फ्लोरार आसा पळय सगळीं दारां धाडत गेलो कोण तरी आपल्याक हेल्प करतलो म्हणून तातूंतले आमचो 5th फ्लोरा वयलो तो बाबूबाई म्हणटा आसा पळय तो जे सेक्टर तो ताची दारां तो लॅच मारून गेलो की ते उलो मारले ताणें येवंक जायना म्हणून भायल्यान लॅच मारले ते लॅच ओपन करून इतले हुशार पळय चली आनी ओपन करून तांकां एक्सेस येवंक जाय म्हणटा बेगीन ते आयले जाल्यार हांगा पळयले जाल्यार तांचे सगळें फोडून घेतले आनी तेतले मध्ये आमकां जालो कितलो 3 जावन 10 मिनटां वर जाली कार व्हरपाक तांचे सगळो प्लॅन केल्लो की आमची तांचे चावी ती काडलेली कार्डाची चावी काडली ती सगळी पडलेली आनी ते CCTVच्या फुटेजान भितर दिसता की ताणें आमची एक मोटरसायकल जी काराच्या फुडें आसली ती भायर काडून गेट ओपन केलें एक मनशान आनी तो असो भोंवला की ते हांचेच कोण तरी तांकां ते पुरेपूर खबर आसलेलें की तांचे आमचो भावाचो 3 बेडरूम फ्लॅट तर हांव पुलिसांक सांगूंक पळयता की कोण तरी हांचो तो कोण तरी शामील आसल्या शिवाय ते इतले कांड करूंक शकचे ना कित्याक 3 बेडरूम फ्लॅटान ताणें एक बेडरूम ताणें ओपनच करूना एक बेडरूमांत ताणें अशें बेश्टेच कितें सांसपयल्या पण एक बेडरूमांत ताका खबर आसलेली की भावाच्याच बेडरूमांत सगळें कितें आसा म्हणून। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर। बायणां जाल्ल्या लुटमारीक लागून गोंयची कायदो आनी सुवेवस्था परतून स्पॉटलायटीत आयल्या आनी राज्याच्या गुन्यांवांचेर नियंत्रण दवरपाच्या क्षमतेचेर प्रस्न उप्रासला। दिसाच्या वेळार जावपी हल्ले, खून आनी आतां घराक लक्ष करपी संघटीत दरोडे पळोवन थंयच्या थळाव्यांक प्रस्न पडला। हालींच्या म्हयन्यांत गोंयांत दिसाच्या हल्ल्यापासून ते दोट्टी खून मेरेन गंभीर गुन्यांवांक वाड जाल्या। मंगळारा राज्यांतल्या पुलिसांक आनी एक आव्हान मेळ्ळें जेन्ना बायणां एका फ्लॅटांत धाडशी लुटमार जाली। 7 ते 8 मुखावट घाल्ल्या व्यक्तींनी एका कुटुंबाचेर हल्लो केलो आनी चोरयेक विरोध केल्लो तेन्ना घरच्यांक जखमी केले। हे घडणुकेक लागून राज्यांतल्या कायदो आनी सुवेवस्थेचे स्थितीचेर नव्यान चर्चा सुरू जाल्या। जायते प्रस्न उप्रासल्यात। गुन्यांवकारांक कायद्यांची भिरांत ना जाल्या? गोंयच्या इतिहासीक नदरेन गुन्यांव सिद्ध जावपाच्या उण्या प्रमाणाक लागून तांकां प्रोत्साहन मेळ्ळां काय राजकीय संबंध तांकां ख्यास्त पसून राखण दितले अशें तांकां दिसता? एका काळार संघटीत आनी हिंसक गुन्यांवापासून सुरक्षीत आशिल्ल्या गोंयांतल्या सुरक्षेविशीं लोक आनी फुडारी चडांत चड हुस्को उक्तायतात। सद्याची प्रवृत्ती अशीच उरली जाल्यार अशा घडणुकांक लागून पुलीस आनी न्याय वेवस्थेचेर लोकांचो विश्वास आनीक उणो जावंक शकता अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। तांकां आनी कितें सांगपाचें आसा तें आयकात। आयज आमी 2017 सांगताले की गोंय उरपाचें ना। आयज जो मायग्रंट इन्फ्लक्स गोंयांत जायत आसा आनी तेचो कंट्रोल ह्या सरकाराचो कसलोच ना, अनचेक्ड आसा आनी हेका लागून आमचे गोंयकारांचे लायफ हे डेंजरान आसतले। गोंयांत चोरयो जातले, मर्डर जातले, घरान येवन मारतले, घरान येवन लुटतले, रेप करतले, सगळे गजाली आयज जायत आसा। हेच्या वयल्यान आयज सिद्ध जाता, परत एकदा सिद्ध जाता की गोंयची लॉ अँड ऑर्डर आसा ही टोटल कोलॅप्स जाल्ली आसा। कसलोच भंय हो पुलिसांचो नाल्यार सरकाराचो ह्या चोरांक हे जे कोण क्रिमिनल आहा तांकां पडलेलो ना। सीएम प्रमोद सावंत जो आसा होम मिनिस्टर तेणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय की हे जे कितें जाता हो फेलियर एक्सेप्ट करपाक जाय। एवरी टायम आमी एकूच आयकता स्टेटमेंट की आमी तांकां चोरांक धरतले, तांकां आमी स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचेर घेतले,
आनी आमचे पुलीस काम करता हेच जाता। आयज आमचे क्रायम आडोवपाची रेट आसा पळय खूब कमी जाल्ली आसा। आमी म्हणटा तांकां आमी मागीर धरता सोदता हें करता तेच गजाली आमी उलयता, पूण आयज क्रिमिनल्स गोंयान दिसान दीस वाडत आसा, क्रायम्स दिसान दीस गोंयान वाडत आसा। आयज लोक आपल्याच घरान सेफ ना, हेच्या पयलीं म्हण रस्त्याचेर सेफ नासले, नाल्यार भायर खंय गेल्यार सेफ्टीचो प्रॉब्लम आसलो। आयज स्वताच्या घरान स्वताच्या फ्लॅटान स्वताच्या बंगल्यान आयज लोक सेफ उरलेले ना। अशे इन्सिडंटांनी गोंयचें नांव ह्या दिसांनी कंटिन्युअस पिड्यार जायत आसा। आमच्या ट्युरिजम स्टेटान हें जावप म्हणजे खंय तरी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा गोंयचें, होम मिनिस्ट्री आनी तशेंच होम मिनिस्ट्री हाताक सकयल काम करपी पुलीस डिपार्टमेंट हांचेर एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क येता। खंय तरी अशें इन्सिडंट जातकीर एक इन्सिडंट जातकीर तातूंतलो जर एक्यूज धरले आनी जर तांकां प्रॉपर पद्दतीन जर ख्यास्त जाली जाल्यार खंय तरी हाजेर कंट्रोल येवपाक जाय, ते प्रिवेंशन जावपाक जाय ही पयली गजाल। म्हणजे अशें इन्सिडंट न जावपा खातीर जे पुलिसींग गरज पडटा, जे लोकल इन्फॉर्मेशन गॅदर करपी जी टीम पुलीस टीम जाय पडटा ती सगळी टीम तांचें जर काम प्रॉपर जायत जाल्यार अशें इन्सिडंट जावपाक आडोवपाक शकतात। आनी हे जाले जर चुकून एखादो जालो जाल्यार ताज्या नंतर त्या एंटायर इन्वेस्टिगेशनांतल्यान प्रॉपर एक्युजाक धरून तांकां पनिशमेंटा कडेन पावप हें अशें इन्वेस्टिगेशन करप खूब गरजेचें आसा। खंय तरी आमचे गोंय पुलीस तांच्या बद्दल आमकां सदांच अभिमान आसतालो, ते पुलीस आयज म्हाका दिसता पॉलिटिकल इंटरफियरन्सा खातीर खूब तांचो परफॉर्मन्स जो आसा तो कमी आनी कमी जायत आसा, सगळ्यांच्यान डावन ग्रेडीक पावल्लो आसा। म्हणूनच म्हाका दिसता हांगा खंयच्याच गुन्यांवकाराक जावं जो वायट काम करपी आसा, क्रायम करपी आसा, ताका खंयच भंय म्हणटा तो उरलो ना आनी म्हणून अशे इन्सिडंट खूब कॉमन जालात। गोंयान हालींच पयलें आसतलें तुमी की सालिगांव डबर मर्डर जाल्लो, मागीर तुमी पोंडा तुमी पयले आसतली थिंगा शुटींग जाली थंय तुमी, आनी डेकॉल्टी तुमी म्हापसा मागीर आमचे म्हापसा जाल्ली, पोंडा जाल्ली आनी प्लस एटलिस्ट दोनापावली जाल्ली आनी ते व्हडल्या व्हडल्या लोकांचेर जाले, डॉक्टराचे मागीर कोण आमचे बिजनेसमॅनाचेर अजून ते ट्रॅश जावंक ना। जाल्यार चल्ला कितें लॉ अँड ऑर्डर टोटली कोलॅप्स जाल्ले आसा, लोक फियरफूल जाल्ले, लोकांक भिरांत दिसता। हांगा डेकोटी जाता, मर्डरूय जाता, मारहाणी जाता, हांगासर रेपूय जाता आनी गँग वॉरूय जाता। पेंजीम आसल्या पुलीस स्टेशनाचेर गँग वॉर जाल्ले तुमी पयला आसतना, तेजेर कितें गव्हर्मेंट कितें जालां, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जाल्लें आसा। चीफ मिनिस्टरान टोटल रिजायन दिवंक जाय, तिणें हँड ओवर करूंक जाय गव्हर्नराक की बाबा आपल्या कडेन जायना म्हणून। मदीं पुलिसांचेर मारहाण केल्ली आसा आनी पुलिसांनी तो ती बीट केली, स्टार्ट केली, मागीर पेट्रोलिंग स्टार्ट केलें आनी परत बंद केलें। हिंगा पॉलिटिकल इंटरफिरन्स आसा अशें दिसता। पॉलिटिकल लिडर ह्या पुलिसांचेर दबाव हाडटा, म्हणजे पुलिसांनी सेपरेट इन्क्वायरी करची, इन्व्हेस्टिगेशन इंडिपेंडंट करचें। म्हाका दिसता खंय तरी इनवॉल्व जाता पॉलिटिकल लिडर आनी तेच्या खातीर हांगासर लॉ अँड ऑर्डर टोटल कोलॅप्स जाला। म्हाका दिसता हे गव्हर्मेंट सस्पेंड करपाची गरज आसा आनी गव्हर्मेंटान टेक ओवर प्रेसिडेंट ग्रुप लावपाची, इमिजिएट एक्शन जावपाची अशें म्हाका दिसता। हेजेर म्हाजो ठाम निशेध आसा की हेंच्यांनी पुलिसान बेगीनच्या बेगीन हेजेर कितें तरी कारवाई करची आनी ते बेगीन ते चोरांक हाडून तेंच्या हितून कस्टडीन बेगीन घालचे आनी लोकांक हितून हे करपाचें, केअरलेस करपाचें। कित्याक लोकांक आतां भंय पडलेलो आसा, लोक जे भायर भोंवता, घरान आसलेल्यांकूय भंय आहा आनी जे भायर आहा तेंकांय भंय आहा। आनी डॉक्टर जो आमचो CM आहा, जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तेजे कडेन एक तो सांगीत आसता लोकांक की भिवपाची गरज ना, पण आतां खऱ्यांनी लोकांक भिवपाची गरज आहा की आतां लोकांक घरान सुद्दां येवन लोक मारपाक लागलेले आसा आनी तेंचे पयशे व्हरपाक लागलेले आसा। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, हिरू महाले, मनीष परब आनी मुझैफ शेख। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। नुवें ते आल्ले जंक्शनार कोयराच्यो राशी पडल्यात, लोकांक कोयर हाडून सुवातेर उडयतात, ते भायर चिकन सेंटरांतली सगळी वेस्ट रस्त्याकुशी काडून उडयतात। यो वच करप्यांक ही घाण सोंसपाक जायना। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंयचे नारे लावन जाल्या उपरांत आतां गोंयांत फक्त कोयर पळोवपाक मेळटा। नुवें आल्ले बायपास रस्त्याची ही गत आसा। पालिका कोयर एकठांय करून लेगीत लोकांची मस्तीपणाक लागून हेरांक जायत्यो समस्या निर्माण जातात। अशा कोयराच्या ढिगाक लागून दुयेंसां लेगीत जावपाक शकतात। आज आमी आसात ते नुवें बायपास आलेम जंक्शन जे आसा ह्या जंक्शनाचेर आसात आनी ह्या जंक्शनाचेर तुमी जाण आसतलें की सगळी ज्यो वाटी आसात आनी रोड आसात ह्या जंक्शना वयल्यान गेले कडेन आसात। एक जर मडगांव सिटीन गेला, एक बायपास जो आसा
तो आल्लेमा गेले कडेन आसा आनी दुसरो आसा तो इगर्जी कडच्यान जो पयलींचो हायवे रोड गेले कडेन आसा. आनी ह्या जंक्शनाचेर आतां तुमकां आमी दाखयतात की इतली गार्बेज जी आसा ही गार्बेज कशी रस्त्यार उडयले कडेन आसा ती तुमी पळयात. आनी त्याच बरोबर आज तुमकां आमी दाखयतात पळय कितल्यो बॅगो ज्यो आसात ह्यो बॅगांक हे भरल्यात गार्बेज भरल्यात उडयले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर जे चिकन वेस्ट आसा वो चिकन वेस्ट पिशव्यां घालून तशें हांगा उडयले कडेन आसा. आनी हांगा इतलो वास येता की हांगा रावपाक जायना. आतां आमी म्हणटात की सरकार करतलो, ही जबाबदारी सरकाराची न्हू, सरकारा बरोबर आपल्याली जबाबदारी आसा. पूण लोक खंय तरी आपल्या जबाबदारी विसरले कडेन आसात आनी ही सगळी जबाबदारी काडून हे सरकारा माथ्यार मारपाक सोदतात. पूण आमी एक लोकांक सांगतात तुमी जबाबदारी पाळात आनी मागीर तुमी सरकारा ब्लेम करात. तुमकां जे भशेन पंचायत या म्युनिसिपालिटी प्रत्येक जे गार्बेज आसा ही कलेक्ट करता, डोर टू डोर करता, व्हरता, पूण तुमी हांगा कितें हाडून उडयतात. हांगा अशें कळून येयले कडेन आसा की जे फ्लॅटां रावतात या भाड्यांनी रावतात हे लोक हाडून हांगा उडयता म्हणून. आनी दुसरे हे चिकनाची जी शॉपां आसात हे चिकनाची शॉपां कडेन खंयचोय ट्रिटमेंट प्लांट म्हूण तो ना आनी तेच खातीर नासले कारणान ते हांगा हाडून उडयतात. आमी मागतात जी स्थानीक पंचायत आसा या म्युनिसिपालिटी आसा हेणी ही एरी कोणा पडटी पळोवची आनीक हे क्लियर करचे बेगीच्या बेगीन आनीक लोकांक मातसो रिलीफ दिवची म्हणून मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोर्डान UB आंबावली स्पोर्ट्स क्लबाचेर 4-3 अशें जैत मेळयलें. फादर गोवार्सियो पिंटो मेमोरियल कप सर्तीत वर्चस्व गाजयलें. कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान आयोजीत केल्ल्या फादर जेवोर्सियो पिंटो मेमोरियल कपांत डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोर्डान जैत मेळयलें. जाल्यार UB आंबावली स्पोर्ट्स क्लबाक हार खावची पडली. कुडचडचे पंटेमळ हांगा ही सर्त रंगली. फादर जेवोर्सियो पिंटो मेमोरियल फायनलीक ऑर्गनाइज्ड बाय गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब कुडचडे ह्या टुर्नामेंटाक आमचे मध्ये स्पेशल गेस्ट म्हणून असिस्टंट पॅरिश प्रिस्ट गार्डन एंजल चर्चीचो फादर एशलीफ तसेच आमचो आनीक स्पेशल गेस्ट मॅनेजर ऑफ गार्डन एंजल स्कूल कॉम्प्लेक्स फादर थॉमस, आमचे लोकल काउन्सिलर जसवीन बाय तसोच लोकल काउन्सिलर आमचो प्रदीप बाब, एक्स काउन्सिलर आमचो आनंद बाब. तुमकां फेस्ताच्यो शुभेच्छा दिता, हॅपी फेस्ट म्हणटा. आनी हो जो टुर्नामेंट आहा म्हाका याद जाता हांव गार्डनेला शिकपी भुरगो फ्रॉम 5th to 12th स्टँडर्ड जे वेळाचेर फादर पिंटो टुर्नामेंट आमकां खबर आसलो आनी तेन्ना आमी एवरी इयर हो टुर्नामेंट पळोवपाक आसताले. आनी म्हाका दिसता हे टुर्नामेंट हे पंटेमळा वाठारांत हो टुर्नामेंट एक फामाद टुर्नामेंट जावन आसा आनी हांगच्यान आमकां बरे प्लेयरूय मुखार गेल्ले. फॉर एक्झाम्पल एक आमकां म्हाका याद जाता म्हळ्यार लेक्टर फेर्नांडीस आनी जॉन बाबाक हांवें खेळटलो पळयला. बाकीचो आमचो पिरीस म्हण आसलो, अशे खूब जाण भुरगे. आनी तेन्ना आमच्या गार्डन एंजलाक बोर्डर रावताले, बोर्डराक भितर म्हाका दिसता बरे फुटबॉल प्लेयर आशिल्ले. आतां आमदारान सांगले भशेन आमदार आमकां सदांच सपोर्ट करता आनी मेन इंटेंशन ह्या क्लबाचे हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक लोकल जे टॅलंट आहा, लोकल यूथ आहा तांकां प्रमोट करपा खातीर असलो तरेचो टुर्नामेंट करता आमी. घडोवन हाडला. तशेंच जशें उदक सांगलां आतां बरी म्युजिकल इवनिंग जी आमच्या ऑपोजीट फूड कोर्ट जातली हिंगा तुमी असोच प्रतिसाद लायतले अशी आशा बाळगिता आनी म्हाका हिंगा आपोवन मान दिल्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर. गोंयांत आतां सुखद आनी सुके हवामान चालू जाला. पणजे तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस मेरेन देंवलें. फुडले कांय दीस सकाळी धुके पडपाची शक्यताय आसा, देखून थंडसाणीत जतनाय घेवची. राज्यांत पुरायपणान सुके हवामान तिगून उरतले. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत पावस पडूंक ना. मुरगांव सगळ्यांत चड तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाले, जाल्यार पणजेन सगळ्यांत उणें तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाले. गोंयांत सुके हवामान चालूच. गोंयांत धुके पडपाची शक्यताय. तापमान सामान्य परस कमी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट.
मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास 6.